प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमिरात आणि कतारच्या 2 दिसाच्या भोंवडेर आसा। ते आयज सकाळी अबुधाबी वचपाक भायर सरिल्ले। ते सांजे 4:30 वरांचेर अबुधाबीक पावले। आपल्या कतार भोंवडेन ते कतारचे अमीर शेख तमीम बिन अहमद हांचे बरोबर द्विपक्षीय चर्चा करतले। कतारच्या वरिष्ठ फुडाऱ्यांबरोबरूय ते चर्चा करतले। दोनूय देशांमदी द्विपक्षीय वेपार सध्या $20 बिलियन इतलो आसा। कतारांत 8 भारतीय नौदळाच्या आदल्या अधिकाऱ्यांक मरणाची ख्यास्त याविशीं भारत सरकाराक हालींच राजकीय जैत फावो जाल्ले। आपल्या भोंवडेक वचपा पयलीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जारी केल्ल्या विधानांत प्रधानमंत्र्यांनी 2014 उपरांत UAEची ही 7वी आनी कतारची दुसरी म्हत्वाची भोंवडी आशिल्ल्याचें सांगलें। फाटल्या 9 वर्सांत वेपार, गुंतवणूक, सुरक्षा, खाद्य, उर्जा सुरक्षा ह्या मळार व्यापक सहयोगाचे वातावरण निर्माण जालां। आपूण UAEचे राष्ट्रपतीच्या बरोबरूय चर्चेक उत्सूक आसा अशें ताणें नमूद केलां। 14 फेब्रुवारीक जावपी दुबयंतल्या संवसारीक सरकार शिखर संमेलनांत आपूण संवसारीक फुडाऱ्यांक संबोधीत करतलो अशेंय म्हायती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या। मजगतीं प्रधानमंत्री आपल्या UAE भोंवडेर अबुधाबीन बांदिल्ल्या हिंदू देवळाचें उक्तावण करतले अशें कळटा। गोमंतक TV खातीर संजना अंजुनकर।